नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो. चौक मंत्री आमदार ब्राझीलाक गेले ते सरकारी खर्चान दोगा मंत्र्यांचा प्लॅन रद्द. एसएजीन काढलो तिकेटी. एसएजी म्हणटा गेल्ल्यांकडच्यान खर्च करतले वसूल. भाजी म्हारग, दूध वाडले, पेट्रोल चडले, गॅसूय वयर. उदकाचे मोल वाडोवपाचो गोंय सरकाराचो विचार. म्हारगायेन गोंयकार जाम. पश्चिम भारतात दुष्काळ पडपाची शक्यताय. जुलै लागलो तरी पावस जाय तसो पडना. गरमेन गोंयकारांक घाम, शेतकार काचाबूल. पावस नाशिल्ल्यान धरणातल्या उदकाची पातळी सरासरी 3 मिटरांनी पडली. ऑगस्ट मेरेन पावस असोच उरल्यार गोंयकार तानेतलो उदकाक. आणि अर्जेंटिना आणि बेल्जियमान जोडली वर्ल्ड कपाच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात. स्वित्झर्लंड आणि यूएसएन दिली निमण्या खिणा मेरेन फायट. खबर विस्तारान. पर्रीकार सरकाराचे 4 मंत्री आमदार निमणे ब्राझीलाक गेले ते गेलेच. पयली सौ वचपाचे आशिल्ले. मिडियान देशभर लज गेले उपरांत दोग मंत्री फाटी सरले. मात दोग मंत्री सोडल्यार उरिल्ले 4 जाण गेलेच. आवेर्तान कार्लोस ग्लेन आणि बेंजामिन मिडियाक दाबोळे विमानतळार सापडले. तातूंतले दोग कॅमेराचेर मेळ्ळे. दोग नदर चुकोवन गेले. तांच्यो तिकेटी खेळा प्राधिकरणान काडल्यात. हो खर्च खंय एसएजी 31 जुलै मेरेन वसूल करतले. सध्या फॉरेन भोंवडी सरकाराच्या कुस्तार. सरकाराच्या कुस्तार ब्राझील भोंवडेर चल्ले म्हूण गोंयच्या 6 आमदार मंत्र्यांची देशभरांतल्यान लज गेली. पर्रीकार सरकाराची लज वाऱ्यार गेल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान भाषा बदलली. पूण निमणे 4 मंत्री आमदारांनी ब्राझील वर्ल्ड कपाची भोंवडी केलीच. मंत्री आवेर्तान आमदार कार्लोस ग्लेन आणि बेंजामिन मंगळारा राती ब्राझीलाक वचपाक भायर सरले. बोवाळ जाल्या उपरांत भोंवडेचो प्लान रद्द केलो तो मंत्री तवडकार आणि मिलिंद नायकान. मायकल लोबोय गेलो ना. तांकां 4 जाणांक वतना मिडियान दाबोळे विमानतळार गाठले. ग्लेन आणि कार्लोस नजर चुकोवन गेले. आवेर्तान आणि बेंजामिन कॅमेऱ्याचेर सापडले. खंय वता काय म्हूण विचारल्यार दोगांची भाषा पळयात. अरे तू जाणाय ना वयता ध्यान आनी कितें विचारता तुका वयता ते कोण कापयता जाणाय ना तूं. हय आमगे एक्शन हय अशें आयकूंक येयलां की केक बिस्कोट ऑथॉरिटीन दिला म्हणून. तूं कोण तुका सांगेल कोण आहे? अशें आयकलें तेका विचार न्हू असो न्ही. खरें काय घोटें आयकलें तेका विचार मरे आमकां कितें विचारताय. आनी कोण कोण वयता तुमी? आमचो भितर जाताय थंयचो वयता तर बॉम्बे ना. Who do you think will win the final? Which are going to play? I'm Bombay. Bombay and Brazil. Brazil पावस झाला तर बाजू. सरकाराच्या कुस्तार मंत्री आमदारांनी फॉरेन भोंवड्यो करच्यो न्हय म्हूण प्रधानमंत्री मोदीनय गोंयच्या फुडाऱ्यांचे कान पिळून जाले. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान फॉरेन भोंवड्यांचेर धोरण थारावपाच्योय गजाली केल्यो. धोरण थारना तो मेरेन खंयचोच मंत्री आमदार सरकाराच्या कुस्तार फॉरेन भोंवडेर वचचो ना म्हूण मुख्यमंत्री मिडियाक अजूनय उलोवन दाखयता. चल्ला कितें काय म्हणून प्रुडंटान खेळा एसएजीचे संचालकाक विचारले. I would like to basically clarify that our MLAs who have gone to Brazil, SAG based on the decision of the government has paid the amount to the agency for doing the bookings for the said MLAs, and SAG has acted as a facilitator in this particular case. The trip for now would be a private trip of the MLAs concerned, and that SAG would be asking them to reimburse the expenditure done on them individually, so that they will reimburse SAG the individual amount informed to them by 31st of July. As per the decision of the government. मात सध्या तरी 4 जाणांच्यो तिकेटी काढल्यात खेळा प्राधिकरणान. भोंवडी आटपून येतकूच खंय तांचेकडच्यान खर्च वसूल करतले. खरें खोटें कितें ते आयले उपरांतूच कळपाचें.
मात सरकाराचे खुस्तार सध्या तरी चौगूय जाण ब्राझीलाक वर्ल्ड कपाक गेले ते गेलेच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भाजयांक उजो पेट्टा. मार्केटान मागणी आसा पूण पावस नाशिल्ल्यान भाजी वयर सरना. हॉर्टिकल्चरांच्या गाड्यांचेरूय भाजयांक उजो पेटला. वयल्यान पेट्रोल, डिझल आनी रांदपाचो गॅसूय पेटला. तातूंतूच नागरी पुरवण खात्यान हरकत घेतली तरी गोवा डेरीन दूदय वाडयला. मंत्री उलयता ते कोतान उदकूय वाडटलें. गोंयकार 8 दिनाची वाट पळयता. पयलीं उटंगाराच्या पावसान भाज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यान भाज्यांच्या पुरवणेक मार बशिल्लो. मात आतां उरफाटें जालां. पावस नाशिल्ल्यान सध्या दुष्काळ पडिल्ल्यान जमा. भाज्यांची मागणी वाडटा मात पुरवणेक मार बसला. वाढला मला मालच ना, ज्याला वाढण्याचे काहीच ना, पाऊस ना, उदीक ना, आणि करता मग उदीक माल शॉर्टेज आहे. आता आम्ही जर 10 किलो सांगत जाल्यार 5 किलो आता. भाजीचे रेट मातशे व्हडलेले आता. रेट सगळे शॉर्टेज आहा ताका लागून व्हडले रेट. आता पावस ना न्ही ताका लागून भाजी काय ना. हॉर्टिकल्चर आनी मार्केटांतले भाज्यांचे प्रेसांत चड फरक दिसना. पळयात भाज्यांचो प्रेस कसो आसा तो. मार्केटांतले दर नियंत्रणात दवरप सध्या हॉर्टिकल्चराकूय कुस्तार वता. कांदो हॉर्टिकल्चरांत 32 रुपया, मार्केटांत 36. बटाट हॉर्टिकल्चरांत 28, मार्केटांत 30. टमाट 21, 30. कोथमीर 34, 35. फ्लावर 28, 35. कोबी 24, 26. चिटकी 23, 35. आणि वालपापडी हॉर्टिकल्चरांत 63, मार्केटांत 80. भायर डबल रेटार मेळटा, हांगा मातशें सवाय मेळटा. बट आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा सुद्दां म्हारगूच जाल्लें आसा. आमी एक्सपेक्ट करता की आनी भाजी देंवपाक जाय, वेजिटेबलाचो रेट देंवपाक जाय म्हणून, पण इन्क्रीजच जायत आसा डे बाय डे. हॉर्टिकल्चरांसान पण मातशें हांगा मातशें कमी आहा रेट भायल्या पेक्षा, म्हणून आमी चडशे करून हॉर्टिकल्चरानूय येता. आनी गरिबांकाय मातशें चड हेल्प कशें आहा. तरी पण केन्ना मदीं मदीं मातशें वाडटा, मदीं कमी जाता. खावपाक भाजी म्हारग जाल्या ती जाल्या. त्या शिवाय पेट्रोल आनी डिझलय वाडले. पेट्रोल लिटरा फाटल्यान 1 रुपया 69 पैशांनी वाडला. डिझल 50 पैसे वाडला. सोमारा हो धपको बसता थंय आसा. मंगळारा सबसिडी नाशिल्लो रांदपाचो गॅस 16 रुपया 50 पैशांनी वाडयलो. तातूंतच गोवा डेरीन दूद लिटराचेर 2 ते 3 रुपया वाडयला. स्टँडर्ड दूद, गायचें दूद आनी टोंड दूद 2 रुपयांनी वाडयला. फूल क्रीम दूद 3 रुपयांनी वाडयला. दुधाचो प्रेस दर लिटरा फाटल्यान स्टँडर्ड दूद 40 रुपया, गायचें दूद 36 रुपया, टोंड दूद 33 रुपया आनी फूल क्रीम दूद 48 रुपया. पयलीं भाजी उपरांत पेट्रोल, डिझल, गॅस आनी निमणें दूदय वाडलें. मंत्री उलयता ते कोतान फुडें उदकूय वाडपाचें आसा. तातूंतच गोवा डेरीन अकस्मात दूद वाडयल्ल्यान सरकार मदीं पडलो. गोवा कॅनाच्या कागाळी वयल्यान नागरी पुरवण खात्यान डेरीक दरवाड फाटीं घेवची म्हूण नोटीस काडल्या. पन्नो प्रेस आशिल्ल्या दुधाच्या पोतयांनीच वाडयल्ल्या दरान गोवा डेरी दूद विकता म्हूण गोवा कॅनान हरकत घेतल्या. प्रकरणाचो निकाल लागा मेरेन दूद दरवाड फाटीं घेवची म्हूण खात्यान गोवा डेरीक सांगलां. पूण तितलें करून एक वेळ दुधाची दरवाड फुडें धुकलात. बाकीच्या गजालींचें कितें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावस सापूस गेल्ल्यान शेतकार धरून लोकांक नाका शेवट जाला. जुलयाच्या ह्या सप्तकांत पावस पडपाक शकता अशें हवामान खातें सांगता. इतले मजगती गोंयच्या हवामानान ह्युमिडिटी उणी जावन तापमान 30 ते 34 डिग्रींचेर पावला. केंद्रीय शेतकी मंत्रालय सांगता ते कोतान गुजरात, महाराष्ट्र धरून गोंय मेरेन पश्चिम भारतांत दुष्काळाची परिस्थिती येवं येता. पावस हयनासो अदीमदी दिसता पूण नेट ना. कोकणान पावस सध्या 56% उणो. पळयात हो रिपोर्ट. पावसाची अजिबात चिन्नां दिसनात. मान्सूनाच्या नेटाचो पावस पडल्यार 15 जावन गेली. सगळी शेतां भाटां सुकतात. हवामान खातें सांगता त्या प्रमाण जुलयच्या ह्या सप्तकांत पावस पडटलो. पूण हवामान मात वेगळेच दिसता. केंद्रीय शेतकी मंत्री राधा मोहन सिंग म्हणटा पश्चिम भारतान उण्या पावसाक लागून दुष्काळ पडू येता. कि सूखा पड़ने पर किसानों के सामने कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, मैंने बताया कृषि ऋण लिया होगा, बागवानी सूखेगा, पैसा पॉकेट में नहीं होगा, डीजल खरीदना होगा. तो इस सब पर हम एक प्रस्ताव बनाकर और उसको प्रधानमंत्री जी के पास भेजने वाले. चडशी शेतां सुकल्यात, जमनीक वेरो गेल्यात. पावस नाशिल्ल्यान फुडार चिंतून शेतकाराची तोंडां सुकल्यात. ते सायडीन ते टँकर हाडटा, ते पेमेंट कितें करून हाडटा. ते कशें पेमेंट कशें कितें करता ते काय म्हाका खबर ना. हांवें आतां ते सकाळी आयकलां की
2 आयज सकाळी टँकर तेंच्यांनी हाडलेले म्हणून, तर ते आतां थंयसर टँकरान अशे खंयसुल्यांनी व्हरून शिंपता. ते उदक तांकां सफिशियंट सारकें पावता तांकां उदक ना, जें पळय मेन आसा न्हू तेच सद्या ते आतां उदक घातलेले. तर थंयसर 2 दीस एक लेबर हाडलेलो आनी हांवूय आसलो वांगडा. म्हणल्यार 1000 रुपया हांवें तांकां पे केल्ले आनी मागीर खणपाक बिंवो घातलेली पावस आसा म्हणून. मागीर त्या दिसासून पावसूच ना, कित्याक जाणा पावस ना म्हणून हांवें अजून सारें घालूंक ना तिंका व्हडलें. टँकराचे हाडी जाल्यार परवडटा ना परवडना म्हणून हांव ते ओगी आसा. हवामान खाते सांगता ते कोतान हवामानातली ह्युमिडिटी सकाळी 80 ते सांजे 67% मेरेन बदलता. गोंयान सध्या भर आषाढान हवामान 30 ते 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाढला. After 7th or 8th, this rainfall may picked up. Nowadays, because there is no rain, so humidity is very less. During morning time, it is around 80%, and in the evening, it is 67%, 65% like that. So during morning time, actually humidity should be around 90%. परिस्थिती गोंयातूच न्ही देशभर अशीच. मोदी सरकार दुष्काळाचेर उपाय काडपाचे तयारेक लागला. शुक्रारा सगळ्या राज्यांच्या अन्न मंत्र्यांची ताकतिकेची बसकाय आपयल्या. पूण सध्या हेच दुष्काळान फावला ते साठेबाजी करतले स्टॉकिस्ट आनी होलसेलरांचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. या वर्सा जून म्हयनो चडसो सुको गेलो. ताचो परिणाम गोंयच्या धरणांचेर जाला. ऑगस्ट मेरेन अशी स्थिती उरली जाल्यार गोंयच्या धरणांनी उदकाची पातळी सामकी देंवतली. पोरू परस ह्या वर्सा धरणांनी उदकाची पातळी कमी जाल्या. जुलयांतूय अशी स्थिती उरल्यार राज्य सरकाराक आपतकालीन परिस्थिती खातीर तयार रावचे पडटले. सध्या आशिल्लें उदक फकत ऑगस्ट मेरेन पावतलें हें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मान्य केला. जून 6 म्हणल्यार मान्सून गोंयान पावता. अंदू सप्तकभर उसरा पावलो. तातूंतच भर म्हूण 8-10 दिसांनी नाच जालो. वर्सा भरताली ताच्या आदी सुद्धा अजून धरणां भरिल्लीच ना. गोंयच्या मुखेल धरणांनी उदकाची पातळी सामकी कमी आसा. जूनात अशी परिस्थिती हे पयलीं केन्नाच जाल्ली ना. पळयात गोंयच्या कांय मुखेल धरणांनी उदक कितल्यार पावला तें. साळावले धरणान 2014 33.15, हणजुणे धरणान 69, चापोली धरणान 32.91, आमठाणे धरणान 2014 44.86, पंचवाडी धरणात 21.96. वाडपाची सोडून चडशा धरणांनी उदकाची पातळी 2 ते 3 मिटरांनी देंवल्या. हणजुण्या तर 7 मिटरांनी पडल्या. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयता ते कोतान उदक आनीक म्हयनोभर पुरो. आणि सगळ्यांक खबर आसा आजची परिस्थिती ही नेचरान हाडिल्ली परिस्थिती आसा आनी त्या खातीर तो कंट्रोल गव्हर्मेंटान करपाची आवश्यकता आसा. तो प्रयत्न आमचो चल्ला. आज आमचे कडेन जें उदक आसा तें ऑगस्ट पर्यंत पावतलें, त्या बद्दल दुमत ना. पावसाची परिस्थिती अशीच उरल्यार ऑगस्टा उपरांत कितें ताची जाप कोणाकडेनूच ना. जुलैन मान्सून सक्रिय जातलो अशें हवामान खातें सांगता. सध्या हवामान खात्याचेर विश्वास दवरून लोकांनी आशेर दीस काडपाचे आनी कांयच पर्याय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.